दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आयज आमी करया कांदा भजी। कांद्याची भजी करपाक लागून हे 5 मिडियम साइजचे कांदे घेतलेले आसात। ते अशे मुड्डून पयली सुटे करून घेवया। आता भितर 2 बारीक चिरलेले मिरसांगो घालून घेवया आणि मीठ घालून घेवया आणि हे परत असे कालून घेवया। तुमका जाय जाल्यार तुम्ही मिरची पुडूय घालू शकता मिरसांगांच्या जाग्यार। आणि हे आता कांद्याक उदक सुटपाक लागून 15 मिनिटां धापून दवरया। कांद्याक उदक सुटलेले आसा, कांदो मोव पडलेलो आसा। आता भितर अर्धो चमचो ओवो घालया। ओवो ऑप्शनल आसा पण ओवो डायजेशनाक बरो सो हांव घालता। आणि भितर बेसन घालून घेवया। बेसन थोडे थोडे घालपाक जाय, जितले कांद्यांक उदक सुटला तेतून मिक्स जातले तितलेच घालपाक जाय। आमचे बेसन पीठ मिक्स करून जाल्लेले आसा। हातून आमी अजिबात उदक घालूंक ना। आता भितर पाव चमचो बेकिंग सोडा घालता आणि मिक्स करून घेता। गॅसार कायल दवरले आणि भितर तेल घालून घेतला। आता भितर भजी सोडया। तेल बरें तापपाक जाय, नाजाल्यार भजी जास्त तेल एब्जॉर्ब करतात। भजयेचे गुळे करूंक जायना, अशेच इरेग्युलर शेप अशे सोडूंक जाय तेलान। मीडियम गॅसीचेर भजी आमकां तळून घेवपाक जाय। भजी गोल्डन ब्राउन जाल्लेली आसा, काढून घेता। अशी ही कांदा भजी खूप टेस्टी जातात। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाका लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राइब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।